आज मेरेन आंबेडकरान सांगिल्लें की हिंदू समाज हो तुगेलो 4 मजली इमारत, जंय वयर वचपा खातीर रस्तो ना. आज तुगेले भारताच्या स्वातंत्र्याक इतली दसका वचून गेली, त्या हातून म्हाका एक गजाल सांग की हिंदू अजेंडा म्हणून जर फुडें वतलो जाल्यार तुमी ह्या सगळ्या व्यापक जातीय निर्मुलनाच्या प्रश्नाचेर कितें करता. वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीस एपॉलॉजी, व्हॅटिकनान एपॉलॉजी मागपाक जाय म्हणून, जाल्यार हांगासरलो उच्च भ्रुव समाज केन्ना माफी मागतलो ह्या सगळ्या गजालींकडे. त्यांचा प्रश्न म्हणलं एक हिंदूची व्याख्या. पहिले हिंदूची व्याख्या मेरुतंत्र ग्रंथ म्हणून हिंदूचो ग्रंथ आसा. हिनानी गुण दुशियेते इति हिंदू, जे स्वता भितरलो हीन गुण म्हणजे वायट प्रवृत्ती स्वता भितरली जो नश्ट करता ताका हिंदू म्हणटा. तो खंयच्याय धर्माचो आसूं, इतली व्यापक व्याख्या आसा हिंदू धर्माची. दुसरो प्रश्न जेणे जातीय वेवस्थेच्या बाबतीत म्हणला तर समितीचे मुख्य कार्य जाती वेवस्था ही मानव निर्मित आसा आणि वर्ण व्यवस्था ही धर्मनिर्मित आसा. गीताचे 4थे अध्यायान 13वो श्लोक आसा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशम. तर 4 वर्णाची निर्मिती केल्या गुण आणि कर्माप्रमाणे. थोडक्यात आणि एलॅबोरेट करून तुमकां सांगता की एखाद्या व्यक्ती कडेन बुद्धी आसा तर अध्यात्माचें अध्ययन करून अध्यापन करप म्हणजे शिकून लोकांक शिकप. तो ब्राह्मणाचे वर्ण कर्तव्य. क्षत्रियाचे वर्ण कशें की समाजाचे रक्षण करप म्हणजे सज्जनाचे रक्षण आणि दुर्जनाचो नाश. हे क्षत्रियाचो वर्णाची साधना, हो जात न्ही. वैश्याचे वर्ण कशें की सन्मार्गाने पैसो कमवून सत्कार्याक अर्पण करप म्हणजे चांगल्या मार्गान वाईट मार्गान. लास्ट तुमचो मुद्दो न्ही की आम्ही समिती कितें करता ह्या बाबतीत जातीय वेवस्थेच्या बाबतीत. शूद्र वर्ण सांगतात न्ही आमी कंप्लीट. माझे कडेन बुद्धी ना, माझे कडेन पैसो ना, देवानी शरीर दिला न्ही, शरिराने देवाची साधना करप. सो 4य वर्णाचे लेट बी कंप्लीट. सो 4य वर्णाक आणि खंयचोय वर्ण आपल्या धर्मग्रंथाप्रमाणे श्रेष्ठ किंवा कमी असो ना. गुणकर्माप्रमाणे. आता एखादो व्यक्ती ब्राह्मण कुळांत जन्मात आयलो पण तो जर ताजे भितर ब्राह्मणाचे गुण ना न्ही, तो जर समजा बाकीचें काम करता, तो जन्माने ब्राह्मण जायना, कर्माने ब्राह्मण जाता. वाल्मिकी ऋषी कोळी आशिल्ले न्ही, तर ताणें शूद्र समाजाचे पूण ते संत पदाक जाले कर्मांनी. 100% बरोबर तुमचे, हांव तुमचे हे मान्य करता. आता समिती कितें करता तुमकांच हेल्प करता इन टर्म्स ऑफ दॅट की हे सगळें मान्य करता, ब्राह्मण क्षत्रिय आणि वैश्य आणि येते. पण ह्या सगळ्या वर्ण व्यवस्थेत जो परंपरागत सोशल कॅपिटल तांणी इनहेरिट केला, जे तुगेले अपवर्ड मोबिलिटी आशिल्ले लोकांक, उच्च भ्रुव लोकांक जे सोशल कॅपिटल तांच्या फाटल्यान प्रिविलेज म्हणून आयल्या, आणि जो शूद्र समाजाक, जे सकयल्या समाजाक जो ट्रॉमा म्हणून तांचे इनहेरिटन्स म्हणून आयला, त्या गजाली खातीर तुमचे हे कितें आसा, प्लॅन कितें आसा? ताजेर एकूच उपाय की हे जातीय मानवान जाती निर्मिती केल्या, धर्माने वर्ण व्यवस्था सांगल्या, पॉलिटिशियनान ताजो फायदो घेवन हिंदूक आनी डिवायड केल्या. हाजेर एकूच उपाय की हिंदूक धर्म शिक्षण दिवप, तांकां खऱ्या अर्थान धर्मा विशीं जागृती करप की बाबा धर्मान अशें डिफरन्सिएशन खंयच ना. सो आमचें कार्य आमी जातीय निर्मूलना खातीर धर्म शिक्षण आनी हिंदूंचे सगळे समस्याचेर एकूच उपाय आसा की धर्म शिक्षण दिवप. धर्म शिक्षण दिलें की धर्म अभिमान जागृत जाता आणि धर्म अभिमान जागृत जालो की मागीर ह्यो गोश्टी सगळ्योच प्रॉब्लेम